तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय तेंच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आनी तुमचो ऑलरेडी सांताक्रूज सिटींग झेडपी आहा सो तेका लागून एज आय टोल्ड यू दॅट आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी प्री मेच्युअर स्टेटमेंट. आमची मिटींग जावनी. मिटिंगेन वी हॅव टू टेक अ फायनल कॉल. जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मिडिया and addressing is not correct on my part. I know that I am the president of the party, but then moral responsibility is that we have a state level Pradesh election committee where our senior members, our CLP leader, our ex-MP, our senior leaders are there, elected MLAs are there. So we will discuss and we will tell you what is the outcome of it. 2 दीस पयलीं सुद्दां तुमच्यांनी जी लिस्ट आउट केल्ली पळय तेन्ना मनोज परबान स्टेटमेंट केलो की तुमच्यांनी तेंची चीट केल्या म्हणून तुमी आसले ते वांगडा लिस्ट आउट करपाक आसले आनी मात तुमच्यांनी पयली लिस्ट आउट केली आनी तांकां इन्फॉर्म सुद्दां करूंक ना हें तेणी म्हटलां. मनोज परबाचेर आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट बट आय वूड लायक टू से ओनली वन थिंग that I am still sticking to my statement which I gave 2 days before, that we released the first list where there was no discussion on partners coming together on those seats. So that we have declared. अमित बाब आरजी सायडीच्यान अशें आयकूंक येता की ही जी सिटां आयज डिक्लेअर केल्यात ती सिटां तुमी एलायन्सान तांकां दिल्यात सो अशें बीन कितें ठरलां? आमचे डिस्कशन्स वर गोईंग ऑन ओके रिगार्डिंग दीस सीट्स. देर इज नॉट ओनली मनोज परब, देर इज विजय सरदेसाय ऑल्सो आनी दीस वॉज बिटवीन द ऑल 3 ओके. सो ताजेर आमचे जावनी फायनल कितें आउटकम येता ताजो वी वील ब्रीफ यू. फायनल आउटकम काडपाक पूण चड टायम काडटात दिसना तुमी? कितें जाता वेन यू नो डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज आर कमिंग टुगेदर देन सर्टन इश्यूज आर देर न्ही. जेन्ना इफ इट वॉज वन सिंगल पार्टी वी कूड हॅव टेकन अ स्टँड. आज आमी I know that it is affecting my candidates. It is affecting. I am under severe pressure. I am telling you, or from all across the states. म्हाका इतलो प्रेशर आसा की आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स आय एम नॉट एबल टू डिक्लेअर देम. सो दॅट फायनल मिटींग वील हॅव टुडे. वील टेक अ कॉल. आयज अलायन्स करनाशिल्ली पार्टी म्हणटा आमी अलायन्स करून तो बरो जालो एटलीस्ट आमकां तयारी तरी करूंक मेळ्ळी. हाजेर म्हाका उलोवपाचें ना. आमी एक कित्याक लागून एकठांय येवपाचो प्रयत्न केल्लो बिकॉज people of Goa thought that it has to be a united fight. That was the reason we made an attempt to come together. But right now, I think meeting जावनी. RG is with you right now. सांगलें तुका talks, discussions are going on. We had given a proposal. So त्या proposalaचे अजून what is the counter proposal I have not received. But so I'll have to check with the statement that Congress have cheated us. गेम गेली म्हटलं तेणी हाय उतार वड केली. ताजेर आमी जे प्रपोजल दिल्लें ताचे काउंटर प्रपोजल म्हजे कडेन अजून येवं ना. आमचे लीडर आर इन टॉक्स विथ देम. वन्स आवर मीटिंग हॅपन्स आय वील आवर एफर्ट्स आर देर टू गेट एवरीबडी टुगेदर. टिल द लास्ट मोमेंट I will try to get everybody together. That is our whole aim. Now if somebody doesn't want to come together I can't help it. मग तुम्ही आता फुल लास्ट मोमेंट केन्ना आसतलो इलेक्शन फाल्यां आसा तेजेर पण लास्ट मोमेंट का डेट आज सांगलें न्ही की आज येदोळ हांवें मिडिया कोण आयिल्ले म्हजे म्हऱ्यान आनी तांकां सांगलें की आज आमची मिटींग आहा एक सांजचे बाय 5:36 वील ब्रीफ यू वॉट एवर इज द आउटकम ऑफ दॅट मिटींग. मग 10 दीस उरल्या 10 दिसा भितर जातलें म्हणटा कॅम्पेनिंग करून सगळें करून बीन बाय 5:30 थँक्यू सांजचे उलोवया.